लोकसभा वेंचणुके आदी खणी सुरू जातल्यो काय ना कांयच सांगूंक शकना। श्रीपाद नायक म्हणटा खणी सुरू जावच्यो अशें मागतात देवा कडेन। युती धर्माच्या विरोधात वचून मोगोन शिरोडची वेंचणूक लढयली जाल्यार काँग्रेसीक जातलो फायदो। नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाईन उक्तायलो भंय। शेत जमनी काबार करपी पर्यावरण पर्यटनाक कारमोणकारांचो विरोध। प्रकल्प थांबयात। गांव सांबाळपाचे नदरेन लोकांनी एकवटान केली मागणी। चोरला घाटात भिरांकूळ अपघात। 2 गाडयांचो घाटात पडून गोबर। प्रवाशांचो जीव मात वाटवलो। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कारमोणा हो साश्टीच्या दर्यादेग वाठारांतलो सोबीत सुंदर गांव। गोंयांत येवपी व्हडल्या प्रकल्पाक ह्याच गांवांतल्या लोकांनी सगळ्यात पयलीं विरोध केल्लो। रयजाच्या 2,500 फ्लॅटांच्या प्रकल्पाक ह्या लोकांनी हरकत घेतिल्ली। आता पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पाक विरोध करपाक कारमोणकार मुखार सरल्यात। सुमार 90,000 स्क्वेअर मीटर शेत पुरोवन हो प्रकल्प उबो रावपाचो आसा। थळावे पंचायतीक ह्या प्रकल्पाविशीं कांयच खबर ना। हे जमनीचो नवो धनी कोण हे विशीं कोणाकडेन म्हायती ना। कृषी कार्ड आशिल्ल्या थळाव्या शेतकऱ्यांकूच पर्यावरण पर्यटन प्रकल्प उबारपाक मेळटा। फुडले ग्रामसभेत हो विशय मांडपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला। हे विशीं कारमोणाचो सरपंच आणि थळावे लोक कितें म्हणटा ते पळयात। खंय पडटा हें तुगेले सावथाक एंड ऑफ कारमोणा एंडा पडटा साउथ सायडीक। ओके, कितें म्हणटात थिंग शिरो म्हणटा म्हळ्यार थिंग सकल कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना। पूण ती एरिया पळय आहा, आख्खी ती एरिया स्कॉपला फाटल्यान पडटा ती आख्खी एरिया आहा। शांताक वचून ती सगळी शेतां एरिया, आयदर शेतां, वॉटर बॉडीज, तुजे खासल लँड, नालास, ते सगळे तेसले पॉन्ड्स, ती आख्खी एरिया। थिंग एक तुका घर ना एक बरें करून बाट म्हळ्यार बांदनाचें तुका कितें माड मेळटलें इतलेंच आनी कांय ना थिंगा। आनी जो तूं असो जाग्यार गव्हर्मेंट तूं एश को बाट काबार करूं शकता, शेत काबार करूं, आनी उरूं कितें गोंयकार कोण हें तें कोण ते म्हणटा आमी जात तितूंतल्या लोकांक शेत रोयच्या दिताय, तोयताय, हें करूं सोदताय तें करूं करताय म्हूण। आनी जेन्ना तुमकां जर तूं हें येता तुमी लोकांक फटयता ऑब्जेक्शन फायल कराय म्हणून। तुमकां खबर आहा न्हू बाबा ही वस्त आमी हेज्या मुखार आमी शेत आडोवचें सोदताय, शेत रोवचें सोदताय, जात तितून लोकांक एनकरेज करूं सोदताय म्हूण शेत रोवपाक। आनी आयज तुमीच तेंगे एप्लिकेशन डिपार्टमेंटान इटसेल्फ तेंगे मेळ्ळें म्हणटा तेन्ना रिजेक्ट करपाचें बिकॉज दीज आर फेल्ड एंड वी डोंट वांट टू कन्वर्ट देम। I am myself is very much disturbed over this development which I have come to know actually from the media. But it's most unfortunate that the department doesn't even notify the panchayat when it comes to decision making to such a huge tract of land. You are talking of 92,000 square meters. So when I came to know, first thing I contacted the TCP. They advised me to contact the senior chief town planner in Panjim, which I'll be going to see actually the applicant's file. On the 8th of March, another 2 days, we are having a body meeting, and I'm going to place this matter in front of the body members for them to take an appropriate decision. Because this type of a thing which is quite sensitive in nature, one thing is I strongly believe that the natural reserves or resources of this village should be protected and the environment should be taken care of. How can this 90,000 square meters of prime agricultural, I mean we are talking of fertile paddy lands and mangroves here, 90,000 square meter you are just trying to convert, which we are going to put up an objection on this matter, and I am going to place this matter in front of the body on the 8th for appropriate decision, as I said, and the same will be placed up with the Gram Sabha also for appropriate decision, because people have to know this. My only grudge against the Department of Town Country Planning is when it comes to such a major decision, you should take the village panchayat into confidence. We need not go into newspapers and refer to this notification. It's your duty to notify, get a NOC from us, rather than directly putting out in the newspapers. So let the people take a call. Prime Minister letter and we will bring it to the notice of the President also. We will forward a copy to the President that this is the state of Goa and this is what is happening in Goa. We have been fighting to save Goa. We have been fighting against Raija, and now we have to fight against all these people. So whoever comes, we have to fight and try and get justice. So what is the government doing? It is the government who is asking people to go to the court. People doesn't want, we don't want to go to the courts. The government is forcing us to the court because all these things
The government can settle. जे एक टायमार भरपूर शेत पिकताले अशा जाग्यार ते आतां हें कन्वर्शन जावपाचें आहा. म्हाका कांयच सदमना हे सरकाराचें चिंतप वो हे लोकांचेर चिंतप. हांव सरकार म्हणटा आसतना लोकूय म्हणटा हे कितें म्हणून चोयता गोंया एकी रातयां भितर गोंयचें बॉम्बे करपाक अशें तेमी चिंतलां. एक टायम येवं दी आनी गोंयकाराक ते शेतां पळोवन घर बांदी 100 वर्सां उपरांत. पूण तें आयजूच कित्याक करप हें म्हाका दुबावाचें जालां. अग्रो टुरिजम इको टुरिजम चिंतला जाल्यार खंयच्याय गोंयकाराक एक प्रमोट करपाक खंयचेय नवे सुनाक जे शेतांत वचूं सोदना तांकां शेताची एक बांदी अग्रो टुरिजम करून एक बांदी कोर्स करून भाजी रोवन एक बांदी गोरवाक बांदून आनी एक बांदी हॉटेल करून ते नवे गोंयकाराक कर दी. कित्याक तुका 90,000 स्क्वेअर मिटर जाय एक कोणा कडेन 5,000 स्क्वेअर मिटर आहा ताका कर दी. ताका कंपल्सरी कर. इतली भाजी रोयल्यारूच तुका एक रूम हॉटेल दितलो म्हण. इतलेच म्हजे मागणे आनी हेजेर अभ्यास जावपाक जाय. कारमोणाच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बेटी बचाव बेटी पढाव हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो फशिल्लो प्रयोग. अर्थसंकल्पात चलयां खातीर फकत 5 पैसे कुशीक काडून दवरपी मोदीच्या प्रचाराचेर मात 56% पैसो मोडला असो आरोप काँग्रेसीची राष्ट्रीय महासचिव अप्सरा रेड्डीन केलो. मडगांवच्या हॉस्पिसियोचे अवतिकायेचेरय तिणें उजवाड घालो. बिरेस्तारा अप्सरा रेड्डीन मडगांवच्या हॉस्पिसियोक भेट दिली. बायलांच्या टॉयलेटींनी दादले वतात. गुरुवार बायलांची सारकी काळजी घेनात. 8व्या-9व्या म्हयन्यावेल्या गुरुवार बायलांक 4-4 वरां खाटी बगर तिश्तत उबें रावचें पडटा. हॉस्पिटलाची पुरायेन अवतिकाय जाल्या. बायलांचे भलायके कडेन आड नदर करपी भलायकी मंत्र्यान बेगोबेग राजिनामो दिवचो अशें अप्सरा रेड्डीन मागलें. जिल्लो हॉस्पिटल ऑक्टोबर मेरेन सुरू करिनात जाल्यार आंदोलन करतली अशी शिटकावणी गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन दिल्या. पळयात. Rapes against women and children. I work in the area of child rights. I work in the area of child rape victim rehabilitation. It has gone out of hand in our country. Women are completely disrespected, and I think as Mahila Congress General Secretary, I've also noticed that Beti Bachao Beti Padhao is the biggest ad slogan for Narendra Modi, but it's actually on the ground a failure scheme. Only 5 paise per girl child is allocated in the budget for Beti Bachao Beti Padhao, but 56% of the scheme's budget is used on publicizing Narendra Modi ji. How is 5 paise important or useful for a young girl's education in the future? How can a government servant running such a big health service not be accessible when there's an emergency situation where TB patients are lying on the floor? We saw literally about 30 to 40 pregnant women made to stand for 3 to 4 hours just to meet a doctor. I think these conditions are appalling. The health minister, if he can't do his job, should resign. If by this coming October end, if inauguration doesn't take place, then people are not जायना जाल्यार आमी खरे रस्त्यार देवतली. राहुल गांधी महिलांच्या सबलीकरणाचेर भर दिता. लोकसभा वेंचणुकेची तिकेट कोणाक दिवची हे विशीं राहुल गांधी निर्णय घेतलो अशें अप्सरा रेड्डीन पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. खणींच्या प्रश्नाचेरय तिणें भाष्य केलें. पळयात. महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऊंचे पद में आना चाहिए. राहुल गांधी जी का मकसद और एनकरेजमेंट भी यही रहा है कि ज़्यादातर महिलाओं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़े. मैं प्रतिमा जी की काम देख चुकी हूँ, बहुत अपलॉड काबिलता से बहुत अच्छी काम कर रही है. लेकिन हाईकमांड को डिसाइड करना चाहिए कि एप्लीकेशंस किस तरह से वो लोग सीट एलोकेशन देंगे. ज़रूर प्रतिमा जी को मैं बधाई देती हूँ कि शी हैड द करेज टू अप्लाई एंड आई विश हर द बेस्ट दैट शी गेट्स द सीट. Illegal mining has to be banned. There's no two ways about it. Whichever party comes to power, whichever party legislates illegal mining should be done away with it. But to kill the lifeline of the economy, Goan economy, which is mining, I think is bad administration, it's bad policy making. I think also politics should be played to improve the economy, improve the core competence of a state. You cannot kill the entire industry because there's some illegal operations happening. You should be brave enough, smart enough and have the administration capacity to curb illegal mining. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. युती सरकारातलो घटक पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भाजपाच्या विरोधात शिरोडेच्यान पोटवेंचणूक लढयली जाल्यार काँग्रेसीक आयतीच संद मेळटली. नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायन अदमास उक्तायला. बाणस्तारच्या बाजार प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात मंत्री विजय सरदेसाय उलयतालो. एके वटेन सुदीन पर्रीकार सरकार घटमूट करपा विशीं उलयता जाल्यार दुसरे वटेन युती सरकारांतल्या घटक पक्षा आड पोटवेंचणूक लडोवपाची तयारी करता
अशें म्हूण विजयान सुदिनाक चिमटो काडलो. पळयात. आनी तोंडान कितें सांगतात की बाबा सरकार आमी घट करूंक सोदता म्हणून. सरकार कसो घट जाता म्हाका उत्तर कळना हे प्रश्नाचें. सरकारान जर आमी सगळे घटक पक्ष म्हणून एक आसा आनी पर्रीकाराक जर आमी सगळे सपोर्ट करतात जाल्यार बाय इलेक्शनाक तेन्ना आमी उबे रावंक कशें शकता. खूबदां अशें जाल्लें आहा की बाय इलेक्शनाक मगो आनीक भाजपा झगडून काँग्रेस जिखिल्ली आहा. जाल्लें आहा ना जाल्यार मरे. सुदिना आड सदांच उलोवपी गोविंद गावडेक विजयान ह्या वेळार समर्थन दिलें. ताच्या मतदारसंघातली कामां आडावन उरिल्ल्यान तो पोटतिडकेन उलयता अशें विजय म्हणटा. पूण ताज्या एफर्टा खातीर हो बाजार जाता. पूण बाजार जावन काम जायना. बाजार जावन ताजे फक्त सुरवात जाता. हें ताज्यान बेगिनूय करूं येता आशिल्लें पूण ताका अडथळे खूब येतात. जे ते उदका खातीर अडथळे येतात तशे अडथळे खूब येतात ताका हे मतदारसंघात. आनी ताजे खातीर तो तापाड जाता. ताजे खातीर तो झगडटा. आनी जो मेजर अलायन्स पार्टनर आसा तोय बी तांकांय खबर आहा. हे जे सरकाराचें नेतृत्व करतात तांकांय खबर आहा की तो तापता तें जस्टिफायड आहा. पयलीं लोकांक तो विचारता बाबा तुमकां कितें जाय आनी ते मागीर कशें बसोवप तें तो बसयता. सो तुमकां विचारून केल्लो विकास हो. आज मेरेन जे खूब मंत्री जावन गेले ते कितें म्हणटात आमी हो इतल्या पयशांचो विकास केलो आनी इतले कोटी आमी सेंटराच्यान हाडले. कितें फायदो आहा त्या कोटयांचो. अरे बाजार जर इतल्या वर्सां जर तुमी बाजार एक करूंक शकले ना तो पासून बाणस्तारीचो बाजार करूंक शकले ना कितें करताले तुमी बशी बसताले. उपरांत विजयान ताच्या हालींच्या वक्तव्याचें स्पश्टीकरण दिलें. लोकसभेचे दोनूय जागे जिखपा विशीं विनय तेंडुलकरान केल्लें वक्तव्य हो ताचो अति आत्मविश्वास अशें विजय म्हणटा. आमचे गोंयांत बीजेपी वर्सीस एमजीपी जावन काँग्रेस जिखिल्ली आहा. बीजेपी वर्सीस एमजीपी जावन इन द बार्गेन काँग्रेस जिखिल्ली आहा. हे 2017च्या इलेक्शनान खूब कडेन आमकां दिसूंक आयलां. काणकोण धर एक केस वेर दे फॉट आनी काँग्रेस जिखले. हें शिरोड्या नाजाल्यार मांद्र्या जावचें ना हें कित्या वयल्यान. धर तुमी म्हणटात की मनोहर पर्रीकाराच्या लिडरशिपीक तुमी मानतात जाल्यार मनोहर पर्रीकाराचो सरकार स्टेबल उरतलो हे 2 सीट पडले जाल्यार. हे लोकांक आज दिसता की बाबा हे सारकें आहा काय हांचें हल्ला काय म्हणून. सो लोकांक जें कितें दिसता तांकां एक वॉयस दिवप. बी द वॉयस ऑफ द पीपल. दॅट इज वॉट आय हॅव बीन. आय हॅव voiced my apprehension on the health of the coalition government. If coalition partners contest against one another, if you were in the lead to make Parrikar the chief minister, who is chief minister now? Now also chief minister is Parrikar only. So आता कित्याक contest करतात तुमी. आनी दर contest केलें आनी फाल्यां जर हे बीजेपी मायनस जाली हे रावतले बीजेपी बरोबर रावतले. But Tendulkar yesterday said, BJP president yesterday said that they are confident that Sudhin is with them. I wish Tendulkar all the best in his confidence. There is a category of confidence. When it goes above, it is called overconfidence. So BJP is having overconfidence. BJP, do you think that Tendulkar is a good man, but it doesn't help to be overconfident. फोंडेच्यान आमचा खबराकार कृष्णा नाईक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आम्ही खणींचो प्रश्न सोडयतले अशें काल मेरेन सांगपी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान खणी केन्ना सुरू जातलो ह्या पत्रकारांच्या प्रश्नाच्यो जापो दितना सांगपाक शकनाचो जप केलो. कायद्यांचे अडचणीक लागून केंद्र सरकार हे बाबतींत कितेंच करपाक शकना पूण राज्य सरकारान ते विशीं काम सुरू केलां इतलेच मोघम उत्तर ताणें दिलें. पळयात. गोंयच्यो पोटवेंचणुको आनी लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या. वेगवेगळ्या प्रश्नावेल्यान लोक खुबळ्यात. खणीची समस्या तातूंतलीच एक. ह्या प्रश्नावेल्यान खण अवलंबीत आता राजकीय फुडाऱ्यांक जाप विचारपाक लागल्यात. ह्याच प्रश्नावेल्यान एका शिष्टमंडळान दिल्ली वचून प्रधानमंत्र्याची भेट घेतिल्ली पूण थंयच्या यज्ञांक सर्वोच्च न्यायालयाची आडखळ आयिल्ल्याचे सांगत केंद्र सरकारान हो बॉल परतून राज्य सरकाराची गोलीत शेवटिल्लो. श्रीपाद नायकय कितेंच सांगपाक शकना बगर आनी कसलेंच उतर दिवपाक शकलो ना. पळयात. लोक सगळे जे मायनीक डिपेंडंट आसात ती परिस्थिती जाला. मायनींग खंयच्यान बंद जावपाक खंयच्यान सुरवात जाले. सादारण शाह कमिशन कोणें निर्माण केलें त्या नंतर इसी विड्रॉ कोणें केल्यो खंयच्या गव्हर्मेंटान केल्यो आनी त्या नंतर सुप्रीम कोर्टान कोण गेले कोणें सगळे गोंयचेर येदे व्हडलें संकट हाडलें. हे सामान्य मनशाक
मायनिंगाचे डिपेंड आसले सगळ्या लोकांक खबर आसा कायद्याचो हे धरूनच उरचे पडटा म्हणजे वेगळे वेगळे कायदे जावंक शकना त्यावेळी तातूंत उपाय काडपाक आमी भरपूर वयल्या स्तराचेर प्रयत्न चालू आसा सांगू येना इतले ते हागे आसले येन्ना जावन इलेक्शना पयलीं ना काय सांगू शकना असं काय हे येवना ना आज नाल्यार फाल्यां कोड लागपाक शकता म्हणटकीर कोड लागचे पयलीं मायनिंग स्टार्ट जावपाक आत्ता आमी कांयच दोन भितर एकूच हे म्हणून सांगू शकना कारण जालें जाल्यार आमी देवा कडेन मागतात की बेगीन जावचें पण तुमी म्हणटा प्रमाणे कोडाक 2 दिसांची गोष्टी जावपाची न्ही राज्य सरकारचें काम आसा राज्य सरकार त्याने आतां फॉर्मेलिटी सुरू केला पण केंद्राच्या ह्या संदर्भात जो आमी प्रयत्न करताले की अमेंडमेंट हाडपाचो तो कायद्यान बसना आनी त्यामुळे राज्य सरकारान आपलें काम सुरू केलां मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चोर्ला घाटांतल्यान वचपी 2 गाडयांक अपघात जावन दोनूय प्रवासी गाडयो घाटांत पडल्यो. तातूंतले एके गाडयेक उजो पेटलो. चोर्ला घाटांत 2 गाडयांमध्ये जाल्ल्या अपघातांतली अवधी ही लक्झरी कार आशिल्ली. उंचाय वेल्यान घाटांत पडल्या उपरांत तांकां उजो लागलो. हे घडणुके उपरांत बेगोबेग उजो पालोवपी दळाची गाडी आपयली पूण ताचे आदींच दोनूय गाडयांचो लासून गोबर जाल्लो. योगायोगान गाडयांतल्या प्रवाशांक कांयच जालें ना. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. वास्कोच्या खारी वाड्यावेल्या लोकांच्या पुनर्वसना खातीर सरकारान अधिकृतपणान पळोवणी करपाक सुरवात केल्या. तांकां दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाच्या सरकाराच्या यत्नांक ह्या वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी खर विरोध केला पूण शुक्रारा जाल्ली घरांची पळोवणी मात शांततायेन जाली. संबंधित खात्यान ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात पुलीस दवरिल्ल्यान लोक आंदोलन करपाची भानगडीत पडूंक नात. बिरेस्तारा सकाळी मामलेदार कार्यालय आणि मुरगांव पालिकेन संयुक्तपणान ह्या वाठारांतल्या घरांची पळोवणी केली. वास्कोच्या खारीवाड्यार येवपी जेटीक लागून ज्या घरांचे पुनर्वसन करपाक जाय अशाच घरांची तांणी पळोवणी केली. पळयात. फिशिंग जेटी येवपाचे फिशिंग जेटी लागून ते आमी MOU सायन केला. सो थोडी कोर्शोर एरिया ती घरां आहा पयली ती तातूंत रिहॅबिलिट करपाची आसा. प्रोजेक्ट एफेक्टेड हाऊस सगळे ते थ्रूआउट कोर्शोर एरिया कितले घरां आहा पयली तितले आमी आयडेंटिफाय करतात. आमकां हायकोर्टाचे ऑनरेबल हायकोर्टाचे डायरेक्शन आसा की टू आयडेंटिफाय द स्ट्रक्चर्स त्या बेल्टान तर ताजे खातीर आमी फाटले आमकां हांगसरल्याच खारेवाड्याच्या पब्लिकांनी जो पर्यंत हांगा पर्यंत जे जाल्लें आसा सर्वे ताका फूल कॉपरेशन दिलें पूण मदींच कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनीक सर्वे वर्क आमकां थांबोवचो पडलो 8 दीस पयलीं आनीक खूब मॉब जमले आनी ऑब्जेक्शन आनी ऑपोजिशन आशिल्ले कारणान एज अ सेक्युरिटी मेजर म्हणून आमी आयज हांगसर पुलीस फोर्सान ताजें असिस्टन्स दिवन आमी सर्वे वर्क चालू दवरिल्लें पूण आतां हांगा ऑन सायट पळयलें जाल्यार सगळें पिसफूल आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्कोचो व्यावसायिक मुन्नालाल हलवाईन परतून एक फावट पुलिशेंत कागाळ केल्या. बुधवारा ताका बोडोवन धमकी दिल्ल्या 2 अनवळखी मनशां आड ही कागाळ नोंदयल्या. IGP सुनील गर्गा आड घातिल्ले लाच घेवपाचे आनी फटवणुकेचे केशी कडेन हे घडणुकेचो संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव ताणें उक्तायला. हे घडणुके उपरांत वेर्णा पुलीस स्टेशनात वचून मुन्नालाल हलवाईन कागाळ नोंदयल्या. केस कशीच फाटी घेवचो ना हे आपली भुमिकेचेर तो ठाम आसा. वेर्णा सावन कारींतल्यान वतना स्कुटरी वेल्यान आयिल्ल्या दोगांनी ताका आडावन बडयलो. IGP सुनील गर्गा आड घातिल्ली केश ताणें फाटी घेतली ना जाल्यार ताका आनी ताच्या कुटुंबाक जिवेशी मारपाची धमकी तांणी दिल्या अशें हलवाई म्हणटा. A person with the helmet, he came down and then he started telling me why you're not withdrawing the case immediately. Either you withdraw the case immediately, otherwise he gave me bad words also. And then he said, if you don't withdraw the case, you and your family will be killed. And then he hit one stick on my head, and unfortunately I felt giddiness and fell down. And after some time, when I just woke up and just saw the scooter was not there, it disappeared. After then it was bleeding too much, so I just left to Vasco to get my medical treatment. I went to Dr. Costa. I have already given my complaint over there. Let's see whether they are registering or not, because this is the now 3rd time I've been attacked. I suspect here either
might be Shrikant Naik, Advocate Shrikant Naik, or IGP Sunil Garg. If they are saying that to withdraw the case, I suspect they might have paid somebody to attack me. So I will not withdraw the case. I will always fight against a crime. Whoever commits a crime, I will never leave that person. फटवणुकीची कागळ नोंदवून घेवपा खातीर IGP सुनील गर्गान 5.5 लाखांची मागणी केल्ल्याचो आरोप ताणें ह्या आदी केल्लो. हे प्रकरण ताणें कोर्टा मेरेन व्हरून पावयला. वेर्णेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयच्या पंगडान खेळप आनी दिग्गजांकडल्यान प्रशिक्षण घेवपाचें सपन आतां पुराय जाला. FC गोवा पंगडान नव्यानूच आयिल्ल्या सेव्हियर गामा आनी प्रिसेंटोन रिबेलोन मेकळेपणान मन उक्तें केलें. गोवा 365 शुक्रारा तांचे कडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार तांणी तांच्या पदार्पणाचेर भाष्य केलें. इंडियन सुपर लिगाच्या सेमीफायनलींक सुरवात जाल्या. FC गोवा पंगडाची पयली सेमीफायनल 9 मार्चाक मुंबई सिटी FC आड जातली. 12 मार्चाक दुसरी सेमीफायनल फातोर्डा स्टेडियमार जातली. So how do you feel playing with them? First of all, it's a blessing for me to play with them. They are all the top players from the Indian Super League, and it's like really I'm blessed to play with them because you have seen their quality. They are just extraordinary. And playing and practicing with them, I've improved a lot, and I'm really blessed to play with them. I will fully appreciate, like mostly everyone will have a will to play with them and practice with them. Most of the youngsters, even from the B team, are giving their best to play with them. And for me and Xavier, it's really a pleasure to practice, and we are really happy on reaching the semis because like we have worked really very hard, and though we drew, lost, won many games, and like we gave everything we could to reach the semis. Now we are really hoping to win the finals this year. It's a dream come true. So I had pressure before, but once I went on the ground, I gave my best. बांबोळेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.